नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुजरातांतल्या गांधीनगर शारांत महावीर जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या दबाज्यांत वांटो घेतलो. तांचे हस्तुकीं सम्राट संप्रती वस्तुसंग्रहालयाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवउन्मेशाच्या माध्यमांतल्यान अनादी काळाचें ज्ञान नव्या पिळगे मेरेन पावप शक्य आसा अशें सांगलें. सांस्कृतीक दायज सांबाळून दवरल्यार समाज समृद्ध जाता आनी भविश्या खातीर उर्बा मेळटात अशेंय तांणी म्हळें. सम्राट संप्रती हांच्या काळाचो उल्लेख करून ते फकत राजा न्हय जाल्यार भारतीय तत्वज्ञान आनी वेव्हार हांकां जोडपी पूल जावन आशिल्ले अशेंय तांणी नमूद केलें. आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है. मुखेल कार्यावळी पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोबा तीर्थ हांगा महावीर जैन आराधना केंद्रांत उबारिल्ल्या जैन परंपरेचो वारसो, आयुसेच्या संबंधांतल्या दुर्मीळ कलाकृती, पोरणी हस्तलिखितां आनी कांय मुर्त्यो प्रदर्शीत केल्यात ताची लेगीत पळोवणी केली. देशांतल्या कांय राज्यांत सुरू आशिल्ली नक्षलवादी चळवळ आतां पुरायपणान कमजोर जाल्या अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी काल लोकसभेत दिली. नक्षलमुक्त भारत ही मोख साध्य करपा खातीर केंद्रीय घर मंत्रालयान 31 मार्च 2026 ही मुजत निश्चित केल्ली. ती सादपाक केंद्र सरकाराक बरेपणान यश आयलां असो दावो तांणी केलो. नक्षलग्रस्त वाठारांत आतां उदरगतींत नीट आशिल्ल्यान सामान्य मनशा मेरेन सुविधांचो लाव पावता अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे. मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं. ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं. 4839 सरेंडर हुए, 2218 जेल में गए हैं और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं देते थे, इनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए. जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए. यही शासन का होता है, यही शासन का नियम. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज दोनापावलाच्या लोकभवनांत एम्पावरिंग गोवा यूथ 2.0 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. तरणाट्यांच्या करियराक कुशळटायेची जोड मेळ्ळा ताचो फुडार पर्जळीत जातलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. DDU GKY 2.0 ही कार्यावळ देशांत चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य थारलां असो उल्लेख मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलो. विकसीत गोवा, विकसीत भारत हाचे वांगडा युवा शक्तीक प्रेरणा मेळटली अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. I'm proud to say that the Goa is the first state in India to launch DDU GKY 2.0 effectively. So far, the 18 project implementing agency have been empaneled. 12 training centers across the North Goa and South Goa is already operational. Over the 1,200 youth have enrolled, and the target of the 2,500 youth training has been set for this financial year. And for another 2 financial years, the 12,000 youths will be trained by these placements. We plan on achieving the 70% of the placement. This reflects our government's proactive commitment and vision for the empowerment of our Yuva Shakti, ensuring that their employability increase. Skill development is the backbone of the Atmanirbhar Bharat, and in Goa, we have steadfastly advancing under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji as transforming the vision of Skill India aimed at empowering our Yuva Shakti. 16 एप्रिल
ते 15 मे 2026 ह्या काळात पुराय गोंयभरात जनगणनेची कार्यावळ चालीक लायतले अशी माहिती जनगणना कार्यालयाच्यो संचालिका चेष्टा यादव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ही कार्यावळ यशस्वीपणान चालीक लावपा खातीर लोकांनी सहकार्य करचें अशें तांणी सांगलें. 2 पावण्याचेर ही जनगणना जातली अशी माहिती तांणी दिली. Census will be conducted under the Census Act 1948. The 3 sections that we require you all to give out a message also to the general public. Under Section 9 of the Census Act, the public is obliged to allow entry of census staff in his or her own house, to allow painting of number on her or his house under Section 9, and to give correct information to the best of the knowledge and belief under Section 8 of the Census Act. These are the 3 obligations on the part of the public that we require the cooperation from the Goa state. Under Section 11, there is an obligation of census officers to carry out the census activity in a very dedicated manner. नामनेचे साहित्यीक आणि पत्रकार आचार्य अत्रे हांणी सर्गेस्त रघुवीर मुळगांवकर हांच्या चित्रांचें वर्णन करतना सौंदर्य आणि मार्धव अशा उतरांचो वापर केलो. चित्रकार मुळगांवकर हे सौंदर्याचे निश्ठावंत उपासक आशिल्ले आणि तांणी आपल्या कुंजल्याच्या माध्यमांतल्यान देवदेवतांच्या चित्रांक नवं जिवीत दिल्लें अशें मत रंगसम्राटचे लेखक परेश प्रभू हांणी उक्तायलें. कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षात आयोजित केल्ल्या ग्रंथ प्रकाशन सुवाळ्यात ते उलयताले. परचुरे प्रकाशननं एक पुस्तक प्रकाशित केलं होतं, रघुवीर मुळगावकरांची लोकप्रिय चित्रे, आणि त्याला प्रस्तावना आचार्य अत्रेंची आहे. आणि आचार्य अत्रे त्याच्यामध्ये असं म्हणतात मुळगावकरांच्या चित्राविषयी की मुळगावकरांच्या चित्रामध्ये काय आहे, सौंदर्य आणि मार्दव असा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. हे मुळगावकर ते असं लिहितात की मुळगावकर हे सौंदर्याचे निष्ठावंत उपासक आहेत. हे सौंदर्य ते इतक्या कोमलतेने प्रकट करतात की मनाला आल्हाद वाटल्या वाचून राहत नाही. आणि त्यांनी असंही लिहिलं की मुळगावकरांनी देवतांना जणू नवजीवन देऊन टाकलं आहे. आपल्याला माहिती असेल की अत्र्यांच्या झेंडूची फुलाचं मुखपृष्ठ हे मुळगावकरांनी केलेलं आहे. मुळगावकरांची रेखाचित्र, व्यंगचित्र, रंगचित्र यांनी एक काळ गाजवला. 30-35 वर्षांची त्यांची कारकीर्द जर आपण बघितली आणि त्यांनी काढलेली चित्रांची संख्या बघितली तर त्यांचं चित्र काढण्याचा वेग काय असेल. दिवसाला 3-3, 4-4 चित्र, रंगीत चित्र पूर्ण करण्याचा वेग मुळगावकरांचा होता. काल बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या पणजे शार महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आणि उपमहापौर वसंत आगशीकर हांणी आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. महापौर रोहित मोन्सेरात आणि उपमहापौर वसंत आगशीकर हांकां मुखेलमंत्र्यांनी परबीं भेटयली. आपल्या कारकिर्दींत तांकां घवघवीत यश मेळचें अशी भावना उक्तावन लोकसेवे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी तांकां शुभेच्छा दिल्यो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणा वांगडा झूज थांबोवपा खातीर बेगीन कबलात जावना जाल्यार इराणच्या उर्जा प्रकल्पांचेर आनी हेर म्हत्वाच्या सुविधांचो व्हडा प्रमाणांत विनाश अटळ आसा अशी शिटकावणी दिल्या. अमेरिकेंत एका मुलाखतींत तांणी अमेरिकन सैन्य खर्ग आयलंड ह्या जुंव्यावेल्या मुखेल तेल निर्गत केंद्राचेर ताबो मेळोवंक सोदता अशें लेगीत सांगलें. मजगतीं इराणान लेगीत खर भुमिका घेत तांच्या भूभागाचेर व्हडलो हल्लो जालो जाल्यार फोर्शन गल्फ वाठारांत सुरुंग उडोवपाची शिटकावणी दिल्या. पुराय देशभरात हवामानात व्हडा प्रमाणात बदल जाला. कांय सुवातांचेर पावस, कांय सुवातांचेर खर वत जाल्यार कांय वाठारांत गारो पडून लोकजिणेचेर आनी शेता भाताचेर परिणाम जाला. महाराष्ट्रातल्या अहिल्यानगर, शिर्डी, बुलढाणा, बीड, नांदेड ह्या जिल्ह्यांनी व्हडा प्रमाणात अवकाळी गारो पडून लोकांचें लुकसाण जालां. बऱ्याच वाठारांत वादळी वारो आनी उटंगराचो पावसूय पडलो. भारतीय हवामान विभागान 4 एप्रील मेरेन पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज.
ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.